ज्याने बरे केला ती जीवित बघून आणि ज्याने वाईट केला ती कॅस्तसून उठतली. देवाचे उतार घे.
सर्वांक आणि सड करून कुटुंबाच्या सन्याक तुस बुजय मरणपणाक सुखाना म्हूण आमकां सगळ्यांक तूं बघता तरी आमार जिविताचे विशीं तुज्या पुताच्या बसवणेन आमी बुजवण सोडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता सगळींच्या बापा आमी सगळ्यांनी ससना तनेर आसल्या सर्व आनी ह्या सतत जिविताचे उमेद जोडीशें कर म्हूण मागता मोगाळा बापा तूं संवसाराचें तरण मनशाकुळाचें जिवीत आनी मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण आमी दृढपात येता ह्या भावार्थान भरिल्ल्या उतरांनी आमी एकामेकाक धैर्य दिता आसता आमी क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक लागून सहपत्ता आपण्याक सदांच जाप दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता देवाचे रास आमकां येवं आनी आमच्या पथकाचें भोगसाणें मेळो म्हूण मागता ते आमच्या सुमयांक शिकयलें मागणें मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमचे संपेल्या तशें आमचे मार्गां भोगोस आनी आमकां दारें घडोवन दिनाका पूण गे म्हाका सोम्या वदन घेवं गे म्हाका गे गोपाल तुझ्या गे म्हाका सोम्या वदन घेवं गे म्हाका गे गोपाल तुझ्या तुझे गरसिल्ले सोम्या वदन घेवं गे म्हाका गे गोपाल तुझ्या आतांची घडी गे गोपाल तुझ्या संसारात हांव लोटलो गेलो तुका सांडून करतो आतां बदल गे म्हाका सोम्या परतन गे म्हाका गे गोपाल तुझ्या ताचे भांगय ससना सोविशेम सर्वेस परत लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचे भांगय ससना सोविशेम सर्वेस परत लागय तुरा आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारान जावं मान मरिये कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू मान मरिये कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू मान मरिये कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू कृपेन मरले मी तुझे संगत आश्रय मी तर तू सदैव सदैव फॉड तुझे खुशें जेसू गणपता गणि पवित्र ये मोजा येसू आमची पातका आमकां बक्षी ये कोणाच्या उज्याले आमकां निवार सोमे सज्ञा सरकार तुझी काकुळटी
तिसऱ्या दिवशी बेतलेहम जिजू जन्मता. Andrei Gupendra, Jay Sangata, Skantra, Tuesday, Wednesday, for Jibus change, Wednesday, for Jibus changes. Namandri Gupendra, Jay Sangata, Skantra, Tuesday, Wednesday, for Jibus changes. देश का सोना के देश तुझे वैल भद्रास रक्षतो दैदेश. Naman Maria Kepen Bordeleng Sumut Jaya Sangatang. Why
थोड्या दिवसाच्या पिढीनंतर देवानं आपणाचं शरीर आपल्याला गुण निसर्ग रूप करता ताच्या अंतिम महिन्याचे संघात देऊन ताची पूर्वमध्ये लावून ताच्या आत्म्यात शांती मागून या दिसाच्या बलिदानात आम्ही सगळ्यांना सर कॉन्टॅक्ट आसा आमच्या खातीर उत्साह मरण पुनर्जीवन जाल्लो स्वामी आमच्या ससान जिविताचो तो भरोसो जावन आसा आनी तो स्वामी ह्या भावाक तर ह्या संसाराच्या जिविताच्या काळार आदार कितेंय पात्रां आसात तर ती भोगसून ससान जिवितांत ताका स्विकार करूं म्हणून आमी ह्या दिसांनी मागता हय तेन्ना म्हाराणी मोगाच्या मनशांक दुकान येता ह्या आमच्या दिनाच्या मनावरवी ताची आवय मुर्शिदा केलो ताची बहीण लाविका आनी भाऊ प्रमोद हांकां कंडिशन कठीण दूख तांच्या काळजांत आसा ह्या वेळार आनी तसोच आमी आमकां मरणाच्या जिविताक दुखयता तो ह्या तांच्या दूख सोसूंक तसोच आमी तांकां व्हड आनी दुसावण लागून दिवनी ह्या दिसाक आमी मागता आमी आतां पास्ताच्या काळार तो काळ पास्ताचो काळ आनी आज पास्ता काळाचो 500 आयतार आज पयस सभाक मरणाच्या रितीची पास्ताच्या आयताराची सरी करची मात्र आचार करून करता प्रवळीची देखून आज हे मीस आमी रितीन करतलो ताका सासणी जिवीत मागोवप भेटयता पूण मिसांची सगळी करची पास्ता काळाच्या त्या 5व्या आयताराचेर आसतली हे पयस सभाक तांकां जेजूचें जिवन मरांनी आमकां जेजूच्या जिवनपणाचो भरवोसो सांगता देखून सोम्याचे जिवन सोम्याचे आमचो भरवोसो सदांच जिवो दवरच्या उद्देशान ह्या पास्ता काळार मरणाच्या रितूची मरणाच्या रितूचे निश्ची ह्या पास्ता काळाच्या रितूच्या आचार करून पयस सभाक आपयता देखून आयची रितू सगळी पास्ता आनी ताच्या मागणी पास्ता काळाच्या 5व्या आयताराचेर आसतली देखून भक्तीन ह्या मिसांत आमी वंटेकी जावन ह्या भावा खातीर मागया दुखेस्तां खातीर मागया आनी ह्या पवित्र रितीन भोवते बरे वंटेकी जावन आमची मागणी नितळपणा देवा मुखार आमी दवरपाक अवकाश दिता आमी भक्ती म्हणल्यार काळजांत हांव पळोवन घेवन सोम्या कडल्यान भोगसले आनी मागून मागया भक्ताची दूख आमी उरया हांव Amen.
प्रार्थयामः सस्नाच्या देवा आमच्या बापा भावंडांच्या जीविताविषयी उतरावरवी आणि उतरावरवी तुझ्या सोडवण्याची खबर भावंडांना तरी प्रगटून वेदने सन्माय आणि मोहान येऊ दिला नाही तर आमकां सदवडता देतात भावंडाचे कष्ट सहन तू आमकां घटायली आणि किती मगाच्या करण्यानी आणि उमरत्या हातच्या उतराणी भावंडा साथ देऊन आमकां पावतात हे बरे आमच्या बंधनी घेतल्या क्रिस्ती लोकात भावंडाचे दारे उक्तें जावं आमच्या सम्या तुझ्या पुत्राची तू क्रिस्ता भरवी तो करो देव तुझे सराय पवित्रत्वाच्या एकपणाचे आणि राजवट सदैता शासनाचा शासना त्या दिवसांनी पावल आणि बर्नबास, लिस्त्रा, इकोनिया आणि फिलीप पिसिदियाच्या अंतियोका पाठवले. वाटेर आसतना पवित्रांनी रावून दिसांतणी तेजरले. देवाच्या राज्यांत वेचून आमी जायत्या कश्टांतल्यान झगडले. अशें म्हणून तांणी तांकां सांगले. तरी एक सभेन तांणी मानकडे मेळले आणि विश्वास दवरलेल्या मागण्यांनी उपवास करून तांणी सुम्या हातान केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांफिलियात आयले. तेथेन देवाचे उदक प्रकट जाताच ते अत्तालियात गेले. शेगीन ते जावन दर्यावाटेन ते अंतियोका फाटीं आयले. येदोळ दर्यान चबयलेल्या कामाचे सुबेर देवाची मदत मागून तांकां समर्पीत केल्ल्यान आसत. हांगा पावताच सभेच्या सदस्यांनी तांणी जॉब केले आणि आपणा परिवार कितें सगळें देवान केलें तें आनी तूं देव मेळ्ळा आसलेल्या कशें तांणी भावार्थाचें दार उगडलें हें तांकां विवादून सांगलें. देवाचें उतर आसलें. Dewa Mujaraya, Dewa Mujaraya, Abdi Sudikata, sedangkan tujuan nawasi purbikata. Dewa Mujaraya, Abdi Sudikata, sedangkan tujuan nawasi purbikata. Sundaya anika purta, sotigaya nami piti moga bololo. Sore sang sore sporti loporo, sore apesne kalmolaye bololo. Dewa Mujaraya, Abdi Sudikata, sedangkan tujuan nawasi purbikata. Surat bersai sore, tuji sudikate, tuje bhog duka divaskale. Tuja gurdeje महिमा वाकले आणि तुझी भगवंत्या ते नावार केले. देवा मुजाराया, आबुदी सुदिगाता, sedangkan tujuan nawasi purbikata. Dewa Mujaraya, Abdi Sudikata, sedangkan
संस्कारांतले आसा तेदवा एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी येतली पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी पयस जाली दर्यो नासलो हांवें पवित्र शार नवें जेरुसलेम घेतलें बरें वेळो मेळ्ळें कसले बरें नेटो आयतें जालें तें सगळ्या वयल्या देवतां देव येताले आनी सिंहासना कुशीक येतालो एक वरतालो हे परी म्हणालो आतां तुमी मनशा मदें देवाचें विधान जालें तो तांचे मदें रावतलो ती ताची वर्सां जालेली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनी हास्य ना कित्याक आपलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेदवा सिंहासनार बसलेल्या मुळे पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान बसता देवाचें उतर जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाची महिमा ताचे ती परगट जाली जाल्यार देवूच मनुष्याची महिमा परगट करतलो वेगळीच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यांनो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगत आसा एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्यार तुमी म्हजे शीत म्हूण समेस्ताक कडेक जातले देवाचे उतर हे Cristo mogar bahwa dari Boimino dan Yesus nama Yesus Kumarana. Muncul cerita terus senti ami samanya samudeka. Muni Kristo sami Buddha sami, Prayuta sami, Karnata sami, Bodho sami, Yakobo sami. Muncul cerita samanya dinamika. There are a few things common to human beings. आणि त्याकडे संतीपैकी एक सावनाचा मोराड मनात सुखाना जर मोराड उतर प्राय आयले तर आम्ही समाधानी ते मोराड स्वीकार करता कित्याक त्या मनशाक लांब वाव देवान दिले जाता तितली वर्सां ह्या संवसारीक जियेलो म्हणून आमी समाधान घेता जर मोराड तरणाट्या प्राय आयले तर आम्ही रडता ते दिसतो करता आणि आमच्या लोकी साहित्य समाधान जातात आज मारीच्या जातीत त्या कुटुंबात असले घडीत जाला कुटुंबाचो तरणाटो भुरगो नितन रडलो आज देवाक जाला
हांगासर आमी सुमारसनाच्या वर्णाच्या रितीक हाजर आसा आनी आमच्या लोकीक एका तराचें सामाज जाता आसतलें. देव कित्याक हे सगळें जावंक सोडटा? देवाक दोळे आसून नातल्या बरें कित्याक करता? इतल्या तरणाट्या भायर देवान नितनाक कित्याक मरण केलें? हें सगळें समाधान आमकां दोसता. पूण आज ही समाधानाच्या बदलाक आमी देवाचेर नातें दवरून नितनाक देवाक समर्पण करचें गरजेचें. देवाचो वाटो आमचो वाटो न्हय. आमी चिंता देव बिगडस रितीन चिंता. त्या देखून आज नितनाचे जीव कूड आमी हांगासर इगर्जेचेर दवरले आसतना आमी देवाक समर्पण दिया. देवान सास्तीक जिवीत बसयला आनी तें सास्तीक जिवीत नितनाचेर फावो करतलो. आमी दोतोरीत जायते शिकल्या आनी दोतोरीत एक सवाल देवान आमकां कित्याक रचला म्हणलें आनी थंयसर आमकां शिकोवन दिल्या देवान आमकां रचला ताचो मोग करप, ताची सेवा करप आनी जो कोण तसो मोग करता ताची सेवा करता ताका सास्तीक जिवीत दिवन बसयता. आमकां बगयत्याक देवान सास्तीक जिवीत बसयला आनी आज नितान तें सास्तीक जिवीत जोडचे खातीर ताची पयली ताणें सुरवात केल्या. मोगाच्या भावा भयणीनो, मरण म्हणटा आसतना आमी कांगाल जाता. मरणांतय आमी दोन चिंताक वांटा घेता. पयली चिंताक जावन आसा मरण म्हळ्यार बेजारायचें, मरण म्हळ्यार आमकां दूख हाडचें, मरण आमकां नासाक व्हरून पावचें. पूण जो कोण भावार्थ दवरता ताची चिंता पवित्र आसा. मरण नासाक व्हरून पावची वाट न्हय, बगर मरण सास्तीक जिविताक व्हरून पावोवची, एका नव्या जिविताक सुरवात दिवची. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यान आमी ही चिंता आमच्या बोटींत हाडया. मरण लॉस न्हय, बगर गेन. मरण नश्ट न्हय, बगर ना. कित्याक आमकां देवाक मुखामुखी रूप पळोवचे भाग आमच्या मरणांत येयला आसा आनी गरजेक जावन नितनाक देवाक रूप पळोवचे भाग जावंक जातले. आमी सर्वीच्या रासायनिशांत जायत्यो संती आयकून आसतलो. मरण भोगलेपणी फाट येवन मरण कशें वा मरणा उपरांत कितें आमकां सांगूना, पूण आमच्या भावार्थांत आमी जायत्यो संती सर्वीच्या रासायनिशांत आटायल्यात. सर्वीच्या रासायनिशांत सवाल संतीमध्ये दोन संती तुमच्या मुखार दवरूंक आशिल्ला. पयले सुवातेर सर्वीच्या रासांत सोबीत जिवीत आमकां जियोवंक मेळटा. ह्या संवसारी आमी जियेता पळय, पूण ह्या संवसारी जिवितांत आमकां जायते कस सोंसूंक मेळटात, पिडाशिरा सोंसूंक मेळटा. नितनाक फाटल्या थोड्या दिसांनी पिडाशिरा जायते कस सोंसूंक भोगले. पूण सर्वीच्या रासांत तशें ना. सर्वीच्या रासांत देवाचें सगळें सूख आमकां भोगूंक आसा. थंयसर पिडाशिरा ना, मरण ना, बगर देवाकय आमी सास्तीक जियेता. आनी दुसऱ्या सुवातेर सर्वीचे रास एक सोबीत घर म्हणटात. आमकां ह्या संवसारांत घर आसा, आमी त्या घराक घराणें बांदता, पूण एक परफेक्ट घर वा घराणें आमकां बांदूंक जायना. खरें करून आमच्या कुटुंबांत कस आनवारां घडटात, कुटुंबांत आमी चिंतलें जायना. पूण सर्वीच्या ह्या जाग्यार एक सोबीत घर आसा आनी थंयसर सगळें बरें आसा आनी तसल्या घराक नितन आज पयली कर केला. जेजून बसयला म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगतो. अशें जेजून सर्वीच्या रासांत नितनाक एक घर खंडी जावन तयार केला आनी त्या घरांत हो वस्ती करतलो, देवाकय आसतलो म्हणलें आमी पीर मागयता. भाग्यवंत पेरेस आपल्या आवयक उद्देशून केदार म्हणटाले खंय
mami tu media bore aslepa. It would have been nice if you had been there. Tiap hari kerana nanti berada bagi untuk saya sekali terseleng moran kau ada tanggal dewa ni musim mereka, ani dewa ni sebelum berasa dia semua cek girls nakar, jadi girls bagi untuk saya sejak awal ke media berasa lagi, tu dewa pada kecil tersebut tadi. Ani pada yang kawinnya tahun 2 tahun Jai Koloni kana kebet tu ke ikhlas tahun tu cemana tu setuju lemas tele ni kana dewa juga selalu terjadi boros tu dia ke kacau bolu boleh cikus tenas sepuluh tu ambil ni saat ini pun kami dewa ini maaf ni kena kita berada ye sonsari kus te napai sedang itu ani servis rasa tu Tersebelah suku bawah ni menjadi lagi. Moga cakap apa ini no, आज नितराच्या मरणाच्या या रीतीत आम्ही वाटत येत असताना आमकां कठीण दूख भोगता पूण सात्विक जिविताचो बोधोस आमकां संतोष हाडटा खर एक जल्म एक पाठ आमकां शिकयता आनी तशेंच हर एक मरण आमकां एक लिसांव दिता एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मात आसतना एक लिसांव दिता कितें म्हळ्यार देव मनशाचो आनीक मोग करता देव मनशाक हांडाळटा देवान मनशाक आसतना सगळें बरें म्हळें ही दूत म्हणालो आनी तोच देव हर एका भुरग्याच्या जल्मांतय संतोष पावता तशेंच एका मनशाचें मरण आमकां लिसांव दिता कितें म्हळ्यार जीवित जावन आसा देवान दिल्लें एक व्हडलें देणें तें जीवित आमी सांबाळली जाय आनी तें जीवित आमी देवाक मानता तशें जियोंक जाय आमकां जीवित मेळना म्हणून आमकां जाय तशें जियोंक साथ दिना देवान दिल्लें जीवित आमी तें राखूंक आसा सांबाळूंक आसा आनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे देव विनांतीन आमी जियोंक आसा आनी त्या वेळा आमचें जिवीत आमी देव विनांतीन आनी देवाक मानता तशें जियेता त्या वेळा देव आमचें जिणेंत संतोष पावता आयचो वांचन आमी आयकतालो जेजू आमकां नवो उपदेश दिता आनी सांगता जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करात जेजून आमकां दिल्लो एक एडवायस न्हय जेजून आमकां बेश्टें सांगूंक ना प्रकार एक आज्ञा दिता इट इज अ कमांडमेंट म्हणजे तें आमी सर्वांनी पाळोवंक जाय क्रिस्तांव जाल्यार आमी हर एकट्यानी एकामेकाचो मोग करून जियोंक जाय जशें जेजून कुस्तार मोडटा पर्यंत आमचो मोग केलो तशें आमी तसो मोग एकामेकाक मांडून दिवंक जाय आमी दिसपट्टे ह्या संवसारीक जिवीत आसतना देवाच्या मोगान जियेया आनी जशें देवान आमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करन आमी एक दीस सर्तीच्या दासान वचूंक खर प्रयत्न करया आमीन आमच्या जिविताचो भगवस्त आनी जिवीत जावन आसा त्या देवाचें आमचो आवडटो दिसा आमी सांगता आमी जतन